अपेक्षा म्हटल्यार आमी लास्ट दोन टर्म आमी इलेक्शन जे आमी काँग्रेसाक सपोर्ट केले पळय आमी दोनूय टर्म डिफीट जाल्ले की आज वारो जो आसा पळय फक्त बीजेपीचोच वारो आसा पळोवपाक गेले गोंयांत. सो गोंयांत न्हू आसा तो आसा आनी आमचो मुरगांव मतदारसंघात मिलिंद नायकाचोच वारो आसा. सो ह्या प्रमाणे आमी चिंतले की बाबा आमी एवरी टायम ओपोजिशनान कितें वचपाचें हे टायम आमी रुलिंगेन या खंय तरी आमचे जाय ते डेव्हलपमेंट आसा आमचे खंय तरी पेंडींग जितकी कामां आसा पळय ती कंप्लीट करून घेवया. सो आमी हे सगळे चिंतले. सो आमचे जायते भुरगे आसा भुरग्यांचे जॉब जायना म्हटल्यार आमी ऑलवेज ओपोजिशन वरताले. सो आमी चिंतले ह्या फावटी मिलिंद नायक जिखता बीजेपी येता गव्हर्मेंट. सो हे प्रमाणे आमी चिंतून आज आमचो खंय तरी आमी सपोर्ट करपाक चिंतला. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आज मुरमुगांव वचून पळयात तुमी जे डेव्हलपमेंट जालां तें खंयूच जावना. आयज आमी एक टॅक्सीचो आमचो एक बिजनस आसा. आज आमी ऑलवेज सड्यारसून आमी हांगा वयताले एअरपोर्टार वयताले जाल्यार एटलिस्ट आमकां 20-25 मिनिट्स लागताले एक्चुअली आमकां पळोवपाक गेल्यार. आज आमचे टॅक्सीकार भाव जे भाडें मारता एअरपोर्टार जाल्यार तेमकां लायनीन नंबर आसता तेमचे एक्चुअली तेमकां तो नंबर तेमी थंय घेतालो नंबर थंय रावताले. म्हटल्यार आज ती परिस्थिती ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. आज तेमी नंबर घेतात आज घरा येता आपणाच्या फॅमिली वांगडा टायम काडटात. आज आपणे कसले पेंडींग काम आसा खंय वास्को आसो कितें आसा न्ही बाजारान बाबा बाजार बिजार करून सुशेगाद आपणाच्या एअरपोर्टार वचून पावतात. तो रोड पळोवपाक गेल्यार 5 मिनटाची वाट फक्त 5 मिनटाची वाट. सो हे डेव्हलपमेंट पळयलां आमी सगळे. हे डेव्हलपमेंट पळोवन सुद्दां आमी काँग्रेसाक सपोर्ट करप म्हटल्यार म्हाका तरी खंयचे खंय दिसता. आयज बीजेपीन हेजे फुडें बी जायते डेव्हलपमेंट आसा म्हणटा सरान सांगलेले भशेन. आज आमचे ग्रावंडार सड्या भागात एक स्विमींग पूल येयल्लो आसा तो बी रेडी जाल्लो ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा तेजें इनोग्रेशन आसा. तशेंच आमचे आतां आमी सांगल्या बद्दल वॉर्ड नंबर 7 एक ग्रावंड आसा तो एक आमी डिमांड केल्लो आसा सराडी फुटसॉल ग्रावंड करपाचो म्हणून. तेणी आमकां एक एश्युरन्स दिल्लो आसा तो जातलो. सो जायते आमी हे करून आमी आज ताका एक तेंको दिल्लो आसा आनी ताका जिखून हाडपाचे आमी फूल प्रयत्न करता. सगळ्यान पयलीं हांव एक गजाल सांगता की हांव भारतीय जनता पार्टी पक्षान पयलींसून आसलेलो. भारतीय जनता पार्टी पासून जरी हांव पयस गेलो मदींचो जाल्यार हांवें खंयच्याच पार्टीन प्रवेश करूंक ना. इलेक्शन गेल्या फावटी आमी मिलिंद नायकाच्या विरोधकाक आसले तरी हांव दुसऱ्या पक्षान वचोंक ना. मागीर परत हांव हावजींग बोर्ड डायरेक्टर जालो. आतां जे कावन्सील इलेक्शन जालें तेन्नाय आमी एक अंडर वन बॅनर वॉरियर म्हणून मुरगांव वॉरियर त्या बॅनरा अंडर लढले. आतां तेच्या नंतर अशें दिसून येयलें की सगळे आमी सड्यावयले भाव खूब जाण म्हाका येवन मेळ्ळे उलयले. जशें की हेमंत चोडणकर आमी आसले सगळे जाण म्हणपाक लागले की ह्या फावटी आमी कित्याक भारतीय जनता पार्टीक तेंको दिवचो न्हू. काम तर बरें जालां. आतांच सांगलें आमी भाशणान तो मरीन ब्रीज जाला पळय तसो की तो एक ट्युरिस्ट स्पॉट जावन वयतलो फुडें. डेव्हलपमेंट जाला दिश्टी पडटा डेव्हलपमेंट जाला ते. तेका लागून आमी सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की मिलिंद नायकाक सपोर्ट करचो आनी मिलिंद नायकाक जिखोवचो. आमी 2002 पर्रीकर CM जाल्लो तेन्ना आमी BJPनूच आहलेले. मागीर कांय कारणां खातीर संकल्प आमोणकर आमचो फ्रेंड म्हणून आमी चेंज जाले क्लासमेट न्हू. तेच्या उपरांत आतां आमी पळयलें इतकी वर्सांनी मिलिंद नायकान डेव्हलपमेंट केला. ते डेव्हलपमेंटान तेणें ब्रीज पासून मरीन ब्रीज बांदतना पासून तेणें लोकांची घरां वाचून तेणें ब्रीज बांदला. तो ब्रीज बांदला तेणें लोकांक सगळ्याक उदक पिवपाकूय दिलां आनी आतां पिवपाकूय दिलां. म्हणजे स्विमींग पूलय बांदला तेचें इनोग्रेशन जावना. ते डेव्हलपमेंट आहा. मागीर डेव्हलपमेंट आमचे ब्रीज मरिनाचे आहा. मागीर युथ्सांक इतके कामाक लायले तेणें सगळ्याक. ते सगळे डेव्हलपमेंट पळोवन गोंयांत आख्खे डेव्हलपमेंटूच जाल्ल्या सोडून एक वास्को रस्ते चिखलेच्यान हांगा पावता म्हणजे हेजेडे पावता म्हटल्यार खड्डे आनी बस स्टँड सोडून बाकी आख्ख्या गोंयांत डेव्हलपमेंटूच जाल्ल्या. की BJPन डेव्हलपमेंट केल्ल्या तेच्याकूय चड आमच्या मिलिंद नायकान युथ्सांक कामाक लावन आमच्या मुरमुगांव तालुकान हिस्ट्री केला. ते पळोवन आमचे भायणाकार मातशे फाटीं आहा. ते म्हाजे भुरगे आमचे भायणाचे फ्रेंड म्हणपाक लागले कित्याक आमी सगळे बेकार आहा चडान चड. मिलिंद बाई वांगडा जॉयन जाला BJPन आनी आमचेय कामां जातली म्हणून ह्या आशेन आमी मिलिंद बाई कडेन जॉयन जाले. जे एकदां लायफान कोण मित्र जालो तो मित्रच आसता. हांव दुश्मनी केन्ना करिना. पयलीं मित्र आनी आतां मित्र तशें कांय ना. सगळे आमचे फ्रेंड्स ल्हानशी कॉन्स्टिट्युएन्सी बारीक आमच्या भितून खंय तरी पॉलिटिक्साक लागून डिफरन्स आसलेले. पर्सनल रायवलरी मिलिंदाची केन्नाच कोणा कडेन ना आनी आसची ना फुडें. कारण मनशाचें लायफ शॉर्ट आसता. आमी तें बरें करून एन्जॉय करपाक जाय आनी सगळ्यांनी मिळून मिसळून रावपाक जाय. हें म्हाजो उद्देश केला. आमकां खंय तरी आमच्या लोकांनी आनी देवान एक पोजिशनाचेर गेल्या नंतर आमी
सगळ्या खातीर काम करपाक जाय आनी मागीर तें काम करतना तुजें ऑटोमॅटीक नांव जाता सगळ्यांचें बरेंपण उरता. आयज हांव सारको उपकारी म्हणटा तो चडसो करून शेखर खडपकर, आमचो राजन भोसले, राजनाचो भाव तुषार, आमचो हेमंत बाब, आमचे संदेश मेस्ता, आमचे कावन्सिलर ते आमचे वांगडा म्हणजे पयलींच्यान दोगूय जाण रामचंद्र उपकारी इतलें सांगपाक की ह्या मतदारसंघान गेले कित्येक वर्सां जाल्लेलें काम तेंच्यांनी पळयलें, दोळ्यान पळयलां, कितें भुरग्यांच्या जॉबाचेर धरून बाकी डेव्हलपमेंट आनी काम करपाची पद्दत आनी आमी दिल्लो टायम हेचेर प्रभावीत जावन म्हणजे तांकां खबर आसलेलें पण तरी आसतना कोण तरी ह्या पार्टीक आहा तो त्या पार्टीक आसता, ऑपोजिशनी आसोकूच जाय. पूण आयज अशें दिसूंक लागलां तांकां की आमी मिलिंदा वांगडा कित्याक रावचें ना, आमी पार्टी वांगडा कित्याक रावचें. आनी म्हत्वाचें म्हाजें अशें की मिलिंद नायक हेच्या पेक्षा भारतीय जनता पार्टी ही व्हडली पार्टी पयली, मागीर आमी व्यक्ती हे हितून आमी वयता आनी हे सगळे पयलींच्यान पार्टीचे मनीस. तशें म्हाका तूं विचारशी जाल्यार हे सगळे भारतीय जनता पार्टीचेच मनीस. गेल्या फावटी किंवा आनी खंय तरी खंय आसलें तें आनी परत रिपीट करून आमी उलोवप कित्याक तें काडपाचें ना. पूण तें जाल्या नंतर आमचे परत आमी एकामेकाक मेळ्ळे जाल्यार ही खूब खोशयेची गोश्ट आमच्या खातीरच न्हय, ह्या लिडरां खातीरच न्हय, ही खोशयेची गोश्ट ह्या मतदारसंघांतल्या सगळ्या वोटरां खातीर. तुमकां फाल्यां पर्यंत परत तितून हें कळटलें की बरें जालें म्हणटलें तांकांय खूब येतलें, म्हाकाय खूब लोक सांगतलो. आतां ऑलरेडी म्हाका 2 दीस पयलींच्यान कळ्ळें, पण लोक म्हणटाले बरें जालें आमी एकठांय जावपाक जाय. कारण शेवटी स्टेबल गव्हर्मेंट सगळे जाण एकठांय जावन रावप हेका लागूनच डेव्हलपमेंट जावपाक चान्स पडटा. म्हणून लोकांक चडांत चड युनिटी आनी बरें गव्हर्मेंट आसलेलें जाय पडटा. आयचें हें खरेंच पॉलिटिकली कितें जातलें खबर ना, पूण एटलिस्ट आमी सगळे जाण परत फ्रेंड्स कशे वागतले हें म्हत्वाचें. आमी फॉर नो रिजन एकामेका कडेन आमीच भाव दुश्मना भशेन वागप हें म्हाका केन्ना पसंद ना आनी हांव केन्ना दुश्मनी करची ना आनी केन्ना दुश्मनी तेंच्यांनी म्हाजे कडेन करूंक ना, इतलेंच खरें. पूण पॉलिटिक्स येलें, इलेक्शन येलें की बारीकशें ती गेम कशी न्ही. लोक जाण भाव सुद्दां 2 टिमीन आसले खंयचे गेमीक फुटबॉलाक जाल्यार गेम काबार जायचो हें केलें म्हणून खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक परत एक आग्रह आहा अख्ख्या गोंयच्या जनतेक आनी आमच्या मतदारसंघांतल्या की भारतीय जनता पार्टीक परत भरपूर भोवमतान तुमी गव्हर्मेंट करपाक सपोर्ट करतो, निवडून हाडचे आनी परत ही कार्यपद्दती आमची चालू आसली आतां पर्यंत तेच्या पेक्षा जोमान चालू उरतली आनी गोंयकारां खातीर आमी सेवा करतले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.